Speaker sir, Vijay Sir, postpone star LAQ number 3A. Yes. Speaker sir, answer is loaded on the computer. Speaker sir, हो प्रश्न हा स्ट्रे डॉग्स आणि स्ट्रे कॅटलाचेर. स्ट्रे डॉगाचेर आमी इतले उलयले आनी मंत्र्यान म्हाका दिसता एक्सरसायज सुरवातूय केल्या. ताजे डायरेक्टरान बी एक मिटिंगूय घेतिल्ली. हांवें ते बाय शिवानी माथूर म्हण तिका मुखेलमंत्र्याकूय सांगून आनी तुकाय सांगून तिकाय बी थंय एटेंड जा म्हण सांगिल्ली. स्पीकर सर, टुरिजम मिनिस्टर मानतलो आनी खूब जाण मानतले आनी बेजिकली सगळ्यांनी हावजान म्हणिल्लें आहा की हो स्ट्रे डॉग म्हणटा एक व्हडलो इशू गोंयांत आनी तो सॉल्व जावंक जाय बेगिनतल्या बेगीन. खूब ताजेर डिस्कशनूय जालें म्हण हांव तें चड फुडें व्हांवूंक सोदना. पूण एक हांव मुखेलमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतां. स्पीकर सर, हें एक मायक्रो लेवलाचेर लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी म्हणल्यार पंचायत नाल्यार म्युनिसिपालिटी करतली अशें म्हणून तें सॉल्व जावचें ना. सो हाका एक व्हडली चॅलेंज आहा आनी मल्टिपल डिपार्टमेंटाचो रोल हातूंत आसचो पडटलो. म्हणटकर जें आज मेरेन आमी सोल्युशन म्हूण पळयतात तें एक बँडेड कशी बँडेड लायतात, ल्हान कट पडटकर बँडेड आनी आमचें सोल्युशन इज एट अ मायक्रो लेवल. वी हॅव टू ट्राय टू वायडन द स्कोप आनी इनवॉल्व मल्टिपल डिपार्टमेंट्स. म्हणून म्हजो एक सजेशन आहा की गोंय जर एक मॉडल स्टेट जातली जी दुसरी स्टेट्स फॉलो करतली जाल्यार आमी हें वी हॅव टू अलायन दीस विथ द स्वच्छ भारत कॅम्पेन. स्वच्छ भारत कॅम्पेनाक पयसो आहा. स्वच्छ भारत कॅम्पेनीन इनवॉल्वमेंट सरकाराचो एक मिशन मोडाचेर आसा. सो स्वच्छ भारत आनीक हें स्ट्रे डॉग इशू हो अलायन करूंक जाय बरोबर. आनी हें जर करतले जाल्यार एसेंब्ली सोंपतकर बसून हाजेर डिस्कशन करूं येता. ओपोजिशन रुलींग बिलींग इनवॉल्व करून एक बरे भशेन एक कितें तरी करूं येता. हें तुवें हें स्ट्रे डॉगाचेर जालें. हाजेर तुजें म्हणणें कितें पयलें? स्पीकर सर, गेल्या ह्या एसेंब्लीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतर दिलां की 3 म्हयन्या भितर आमी पॉलिसी हाडटा म्हणून. आनी इमिजिएट 2 दिसांनीच आमी स्टेक होल्डर जे NGOज आहा हांकां कन्सल्ट केले, तेंची मिटिंगूय घेतली आनी आमचे प्लॅन आहा की ह्यो जाता तितके बेगीन मिटिंगे घेवन हांव ह्या हावजांच्या आमदाराकूय कॉन्फिडन्सान घेवन तेंचेय सजेशन घेवन आतां सांगलां सजेशन त्या प्रमाणे हावजांच्या सगळ्या मेंबरांची मिटींग घेवन हे जाता तितके बेगीन वर फुटिंगार आमी करपाची आमची तयारी आहा. स्पीकर सर, हांव आतां स्ट्रे डॉगाचें सोडटां. हांव आतां दुसरो येता म्हणटा तो स्ट्रे कॅटल. स्पीकर सर, एनेक्शर ए जो तुवें म्हाका दिला हातूंत तुवें 32 केसीस लिस्ट केल्या इनवॉल्विंग एक्सिडंट्स इनवॉल्विंग कॅटल. सालसेतीन फक्त 2 केसी. स्पीकर सर, म्हळ्यार अशें हें जो तुजो रिकॉर्ड आहा हो रिकॉर्ड म्हाका तो सारको दिसना. सोड खबर. आतां हाजेर या मुद्द्याचेर येवया. स्पीकर सर, इन एवरी केस लिस्टेड ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ड्रायव्हरान व्हरून एक्सिडंट केला, गोरू रस्त्यार बशिल्लें, ड्रायव्हराक फायन मारल्या. ही हो तुजो एनेक्शर सांगता. सो स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न डायरेक्ट आसा की सरकार कॅटल ओनर हाका रिस्पॉन्सिबल धरता? कित्याक मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की 25% रोड एक्सिडंट स्ट्रे कॅटला खातीर जाता म्हणून. हांवें वाचिल्लें ताजें. सो हांव तुजे कडेन विचारतां की जी भटकती गोरवां जी आहा जी रस्त्यार बसून आसतात तांचे ओनरांक तुमी रिस्पॉन्सिबल धरतले आनी धरतले जाल्यार कशें धरतले? स्पीकर सर, जे ड्रायव्हरांक एक्सिडंट जाल्या उपरांत फायन मारल्या हे आमी डेटा सगळो पोलीस डिपार्टमेंटा कडसून घेतला. कारण आमचे कडेन मेकॅनिजम ना आनी ते आसल्या कारणान ते पुलिशेन फायन मारल्या, आमच्या डिपार्टमेंटान न्हू. पूण आतां जे एक्सिडंट जाता जेन्ना आमचे कडेन येतले जाल्यार आमचे कडेन खंयचे गोरू कोणा कडेन आहा हें ना. पूण आमी जे कामधेनू स्किमीनसून जेंकां दितले ताका टॅक आसतलो जाल्यार त्या आमी जेंकां सबसिडीज दिता जावं आमचे कडेन रजिस्टर आहा आनी आमकां तेजी नोंद गावली जाल्यार आमी तेजेर आमचे कडेन तसो हें ना, कायदो केल्लो ना. पूण तेजेर आमी विचार करता. म्हणटकर स्पीकर सर, फिगर्स सांगता ताजेर एक अशें येता 13 लोक भायर पडले गेल्या 5 वर्सान अकॉर्डिंग टू द आन्सर. 73 एक्सिडंट जाले. आतां जो खंसता ताजेर केस घालता तूं? हें दीस इज व्हेरी ऑड न्ही. अरे तो मेला कित्याक ताजे मदीं एक गाय येवन न्हिदिल्ली, तो मरता, केस ताजेर जाता.
ना स्पीकर सर हाजे खातीर हांव एक मागतां एक जर रिव्ह्यू घेतलो विलेज पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीज तुज्या आन्सरा प्रमाणे 29 लोकल बॉडीज हॅव मेड एन अटेम्प्ट टू रिमूव कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट्स 24-25 सातूच लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट कितल्यो बॉडीज आहा 191 पंचायती आहा कितल्यो 13 म्युन्सिपालिटी आहा हातूंत 7 लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड द कॅटल आमी काडटात आनी लोकल बॉडीचेर घालतात पयर अर्बन डेव्हलपमेंट डिमांड्सान हांवें दाखयलें कशें कॅटल पावंड म्हणून मडगांवां पयशे घेता आनी कॅटल पावंडूच ना म्हणून सो स्पीकर सर हांगा एक जाता की तूं सारको तुज्या हातांत कायदो तितलो स्ट्रॉंग ना कायदो तूं स्ट्रॉंग करतलो आतां कांय करूंक मेळना एसेंब्ली सोंपली सो तूं कितें करतलो तें म्हाका क्लियर सांग तूं उलय पयलीं स्पीकर सर जे रोड एक्सिडेंट जाता तसो कायदो स्ट्रॉंग ना पूण आमी होम डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट आहा हे आपल्या कायद्या प्रमाणे ते फायन मारता पण जेन्ना आतां प्रश्न वयर येता आतां जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की सातूच ज्यो थोड्योच पंचायती करता ज्यो पंचायती आमी फंडींग करता MOU करून आमची ती गोरवां उखलतात ते पंचायतो हिशोब आमचे कडेन आसता ज्यो MOU ना तेंचे कडेन आमकां संपर्क येयना पूण जेन्ना आतां ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे आमी तेजेर कायदो करपाचे जावं कितें वे आवट काडपाचे विचार करता स्पीकर सर हेका हांव एड करता प्रॉब्लेम जाला कितें म्हणजे एक मानादीक आमदारान म्हटलां त्या प्रमाणे गोरवां खातीर कोण तरी स्कुटरीन वता तो किंवा गाडयेन वता तो मरून वता आनी ताजेर केस रजिस्टर्ड जाता परत ती केस कंटिन्यू उरता कोणूच ओनर ते आपले गोरू म्हणून मागीर फुडें येना जर एखाद्या गाडयेपणा गोरू मरत जाल्यार तो आपले गोरू म्हणून येता म्हणजे आपली गाय ती आपलो बैल तो आनी तेज्या आपल्याक आतां तूं पयशे दी म्हणून तो क्लेमूय करता 25,000 रुपया दी 50,000 नाल्यार तुजी गाडी सोडिना आनी बाबडे भायले कोण आसा जाल्यार तांकां दिवचें पडटा हे सगळें कन्सिडर करून म्हणजे 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट आनी लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आनी अर्बन बॉडी यांच्या कडेन एग्रीमेंट सायन करून घेता गोशाळा आतां पर्यंत फक्त 6 काय 7 गोशाळा आसा आमी म्हणटा की हें तशें काम गव्हर्मेंट डायरेक्ट पळोवपाक शकना त्या खातीर गोशाळा अजुनूय बी जेका ओपन करपाक जाय ताका ज्या जाग्यार जर गव्हर्मेंट जागा आसत जाल्यार गव्हर्मेंट जागा सुद्दां लिजाक दिवन त्यो गोशाळा सुरवात करता कारण गोरवां आनी कुत्री हे दोनूय खूब मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही हे बिचांचेर आनी रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा आनी ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय हांव सांगता नाजाल्यार जाला कितें आतां पयलीं फक्त आमची लोकल गायी आनी बैल हे सोडटाले आतां आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पळय न्ही घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेले म्हणजे दूद काडून जाल्यार तांकां कित्याक सोडटात ते सोडटात म्हणजे कशें आसा ते दूद काडलें काय ना दूद काडलें काय सोडून दिल्यो म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हटलें आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता ताका चीप लायिल्ली आसता कानाक चीप लायिल्ली ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला तें नोटिफिकेशन तो काडटा तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता बट लोकल गायी ज्यो आहा पळय न्ही ताका अजून येना ती तर एकूच फक्त म्हणजे हांवें बजेटान हांवें डिक्लेअर केल्लें लोकल गाय जो घरा कडेन पोसता ताज्या खातीर आमी एक स्कीम तयार करता ती स्कीम तयार केल्या म्हणजे फायनान्सांतल्यान आमी ते ऑलरेडी तेची प्रपोज जावन आयिल्ली ती गाय सुद्दां घरा कडेन सांबाळपाक जाय म्हणजे जाका आमी कपिला गाय म्हणटा गोंयची किंवा त्यो लोकल बाकीच्यो गायो हेंकाय जरी सांबाळ्या आसत म्हणजे एखादो शेतकार आपले तेंच्यांनी मात ते पोसूंक जाय बांदून दवरूंक जाय परत रस्त्यार सोडूंक जायना तेकाय आमी सपोर्ट फायनान्शियल सपोर्ट जो स्किमीच्या अंतर्गत करपाक जाय तो दिवपाक तयार आहा त्या खातीर तो आमी दिता स्पीकर सर हांगा स्पेसिफीक इशू आहा की आमी कायदो करचो पडटलो कायदो कित्याक करचो पडटलो हें आतां जें तूं उलयता तें डेरी फार्मिंगाक प्रमोट करपाच्यो खबऱ्यो त्यो म्हणना हांव हांगा आय एम टॉकिंग बेजिकली ओन्ली ऑफ एक्सिडंट्स एक्सिडंट जाता कोणा खातीर एक्सिडंट जाता गाय रस्त्यार बसल्या म्हण ताजे खातीर गायचे ओनराचेर कांय एक्शन जायना मनीस मरता आनी वता तुमी कायदो प्रपोज कर तुमी कायदे अशेच हाडटात मरे फटफट करून हाडटा मरे कितले कायदे हो हाडा मरे तुमकां पडूं ना दिसता लोक कोण मरता तांचे पडूं ना तुमकां फक्त कन्वर्जनाचे कायदे हाडटात कायदो करा मरे तुमी म्हाका करता म्हणून सांगलें आमी ना स्पीकर सर अश्युरन्स दिया तुमी कायदो ड्राफ्ट आमी करता फुडलें सेशन जेन्ना जातलें पळय न्ही तेन्ना आमी एक कायदो जो आहा पळय तेच्या खातीर आनी ताका बजेट हेडूय जाय पडटलो तुका ती पंचायतीच्यान जावचें ना तें. प्रोविजन सगळे करता आमी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाच्या हातांत येवचें पडटलें. 3 डिपार्टमेंटा भितर इनवॉल्व जाता
लोकल बॉडीज म्हणजे पंचायत आणि म्युन्सिपालिटीज वेटरनरी डिपार्टमेंट आणि माय होम डिपार्टमेंट. ना आतां स्ट्रे डॉगाचेर कितें करता तूं? स्ट्रे डॉग म्हणटा ते तो सांगता ते आन्सर न्ही. स्ट्रे डॉग म्हणटा मल्टी डिपार्टमेंट अप्रोच जाय पडटलोच ताका. ताजें कितें करतलो तूं? स्टे डॉगा खातीर नाजाल्यार आमी इतलें उलोवन कांय उमत्या स्टे कोळशाक डॉगा खातीर क्लियर कट मंत्र्यान जशें उत्तर दिलां की आमी ऑलरेडी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जे आतां एट प्रेझेंट एनजीओ जे काम करता जेंच्यांनी स्टे डॉगा खातीर होम सुरवात केला ताका स्टरलायझेशन प्रोसेस ताजेर पॉलिसी ऑलरेडी आसा आमची पण ती एक्झिस्टींग आनीक ताका कितें करपाक जाय पळय न्ही ताजेर आमी पॉलिसी update स्पीकर सर आसा. मुख्यमंत्र्याक खबर नाशिल्ली कृष्णा सरकार. नाशिल्ली पॉलिसी परती करता म्हणून तुमचो सांगली. प्रश्न- आनी खंयची नवी करता तूं पॉलिसी? स्पीकर सर हांव आमदाराक सांगूं सोदतां की जी पॉलिसी आहा तेज्या बद्दल न्हू हेज्या पेक्षा चड इफेक्टीव करपा खातीर प्रयत्न करता आमी. तेन्ना तुकाय afयता बाकीचे चार कोण आहा हांवें आमच्या तुका सांगलें न्ही म्हाका जो रिपोर्ट मेळ्ळा की तुमची बँडेड सोल्युशनां म्हणून. बँडेड म्हळ्यार ल्हान कट करतकर सोल्युशनां ओवरऑल तूं सॉल्व करपाक सोदना म्हणून. स्पीकर सर हांव आमदाराक सांगूं सोदतां की ही सुरवात पयली एक मिटींग जाल्या रोकडीच मीटिंग सक्सेस लाय, रोकडीच आज मीटिंग लाय, आज फिक्स कर मीटिंग डेट. ना आज कशी मीटिंग करतले? डेट फिक्स कर मरे. फिक्स इतल्या आमदारांक करता involve रोखडेच करपाक तुका जाता. सांगता आनी पॉलिसी आमी क्लियर करूया तुजे ती तुकाय सर. कॉन्फिडन्सान घेता. येस कृष्णा साळकर. स्टार क्वेश्चन 1A. सप्लिमेंटरी स्पीकर सर बेसिकली बटन प्रेस केल्लें तुमी. आमी एक प्रश्न घातलेलो LAQ 152 आनीक ऑन 24 जुलय 2024 आणि दी LAQ वॉज stating that the reporting person, department, body, owner, panchayats are directed or instructed to dispose the dead animal with proper care and by following the necessary protocols of disposal of dead carcass. म्हणजे जे मेलाय ती गोरवां बी. आतां स्पीकर सर मिनिस्टरान म्हाका सांगचें की द रिपोर्टिंग पर्सन पट तुवें सांगिलां हो डिपार्टमेंट, बॉडी, ओनर, पंचायत तांकां कितें एक्सपर्टीज आहे or necessary facilities आहे to dispose these dead bodies. Whether you will look into setting up a cell and identifying certain places for disposal of these dead animals and body. कोण report तो माहिती करूं वचना. What you have in your mind to this? This is a very important thing. जेन्ना मेले गोरवां थिंगा आसताय then तुगे रिप्लाय प्रमाणे it is the reporting person, department, body, owner and panchayats. पण तांकां ते एक्सपर्टीज ना, इक्विपमेंटूय ना. तुम दिलाय तांकां काडपा बी कितें प्रोविजन केलां कांय केलें ना. सो विल यू लूक इन टू दीस दॅट विल यू सेट अप अ सेल? फोन मान बाबा उमके हें जालां. यू हॅव टू सेट अप अ सेल, आयडेंटिफाय प्लेसीस वे दीस डेड बॉडीज कॅन बी टेकन अँड बेरीड. विल यू लूक इन टू इट? स्पीकर सर हांव सांगूं सोदतां की जो प्रश्न काडला प्रॅक्टिकली आमी इतकीं वर्सां हे पंचायतीक म्युन्सिपालिटी सोंपयता आनी इफेक्टीव काम जायना म्हणूनच हो येदो मोठो प्रॉब्लम सुरू जाला. आनी ह्या खातीरूच आमी पंचायतीचेर डिपेंड ना जाता, लोकल सेल्फ बॉडीचेर ना जाता. डिपार्टमेंट NGO जे मोठ्या इंट्रस्टान काम करता तांकां घेवन हे सगळे नवी पॉलिसी पळय करता तितून हेजेर आमी इनपूट करपाक जाय. तेन्ना हांव LOPक माफयता की तुम्ही ऐकून घ्या. तुम्ही सद्या व्हॉट स्टॉप्स यू टू जस्ट पुट अ See, सेल हांव कितें सांगूं फॉर सोदतां? दीस पर्टिक्युलर फोन नंबर आनी ते सेल घालपाक कितें आहा? नाही तेच करता. हांव सांग पॉलिसी तुगे येत म्हळ्यार आज पॉलिसी डिस रोबिंग ऑफ वुमन आ देड ऑरस जाली आमकां उतर दिलां हाटले हे ती बिलो हाडना. डिस रोबिंग ऑफ वुमन स्पीकर सर जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगता पळय ते सगळे आतांच्या पॉलिसीनी तुवें हाडना. स्पीकर सर जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगता जे सेल कोर एक ऐकून तरी घे. तू जे सांगता हे आमचे सगळे कन्सिडर करपाचेच विचार आहा. आनी जी पॉलिसी करता ही वॉर फुटिंगाक 100% इफेक्टीव जावपाक आनी हो प्रश्न येवपाक हे आमी सुरू केलां. आनी थोड्या दिसांनी तुमकांय जेन्ना आपयता तेन्ना मातशें रिक्वेस्ट करून येवचें. आयडेंटिफाय केले जागे नाही तेन्ना आतां जेन्ना पॉलिसी करतले जेन्ना आमचें सिटींग जातलें आनी जेन्ना गव्हर्मेंट जागो बीन खंय आहा जाल्यार वील सीट टुगेदर आनी फायनलायज द इश्यू. चीफ मिनिस्टराक इन्वॉल्व कर. चीफ मिनिस्टराक इन्वॉल्व कर. ताणें म्हणला 25% एक्सिडेंट जाता भटकते गोरवां खातीर म्हणून. वेंजे वेगस. तूं एकलो करता सी कितें? ताका ऑनरेबल involve कर. मेंबराक सांग सांगला स्पीकर सर हांवें. सेम स्पीकर ना जी तारकर. प्रश्न हा हे स्ट्रे डॉग्स आणि कॅटल. स्ट्रे डॉग्स आता
आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां पॉलिसी करप चालू आहा. म्हाजें एकूच क्वेश्चन आनी सजेशनूय आतां जेन्ना स्ट्रे डॉग्स हे कित्याक वाडटात हो पयलो प्रश्न येता. आतां हे कंट्रोल कशें करप. आतां कंट्रोल खूब भशेन तुमी लोकल बॉडीज आनी हे ते कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळ्यांक घेतले. पूण म्हाजें एकूच सजेशन तुका, जेन्ना कुत्रो कोणी पोसता पेटो हाडटा तेन्ना कंपल्सरी तुवें तुज्या एनिमल हजबंड्री रेजिस्टर्ड करपाक लाय आनी ताका चीप इन्सर्ट करपाक लाय, जेणे करून तो कळटलो कोण ओनर तो. हे कितें जाता, स्ट्रे डॉग्स कितें वाडटा, कोणूय कुत्रो हाडटा गांवठी पोसता आनी ताका जेवण खाण घालता. अरे तें बरें आहा, भायले हाडटा तेंचे आसा त्या कुत्र्यांचे कितें करतले. आसा त्या कुत्र्यांचे तुमी पॉलिसी करतात. प्रत्येकाक ओनर ठरवचो पडलो, म्हणजे मांजरान कितल्या त्या कुत्र्यांचो ओनर ना सगळो. ना ना हेचे फुडें विजय जाण आसतलो, प्रत्येक कुत्र्याक चीप घालतात आणि तेन्ना ओनर कळटा. Yes. सो ते श्री फुडें इंदिरा जेन्ना फर्नांडीस. कुत्रे हे करतात तेन्ना तुमी ते कोण ओनर तुझा- ते तुझा कंट्रोलान प्रश्न घेतले. आसा? हे मातशें सजेशन घेवचें. स्पिकर सर, आदी इजिदोर म्हण आसताले आनी हे इजिदोर कितें करताले आख्ख्या गोंयान, हे तुका अशी स्ट्रे गोरवां आसता जावं कोणें शेतां खाता जावं रोडार आहा, हे इजिदोर तांकां धरताले आनी तेंकां कडेन असले पोंड कशें आसताले, गॅटल पोंड, आनी मागीर तांकां फायन फारीक करून तांकां वचचें पडटालें. तेच भाशेन एवरी पंचायतीक तर एक 3 मनीस धरपाचे, 2 जाण धरपाचे हे शिकोंक नासलेले गोरवांक धरपाक आनी एकलो धरपाचो कंप्लेन घेवपाक. हेतून कितें जातलें, एवरी पंचायतीन तो 3 जाण गेल्ले जाल्यार जॉबूय क्रिएट जातले, कोण आमचे शिकोंक नासले तांकांय जॉब मेळटले आनी तशेंच गोरवांचे कंट्रोलूय उरतलो. आनी गोरवांचें कितें जाता, जेन्ना ती हायवेचेर वयता ब्रिजांचेर वयता ती शिरगोता तांकां भायर. प्रश्न विचारतो तुजो. ताका लागून कितें आसा स्पिकर सर, हायवेक एक हेल्पलायन नंबर धरूंक जाय आनीक NGO खूब जाण आहा हेल्प करपाक आनी प्रश्न NGO तुजो- सपोर्ट तुका- करपाचे. तशेंच सुण्यांक स्पिकर सर, म्हाज्या फुड्यान NGO येयलेले आहा, ते कितें म्हणटा, ते जेवण घालता आपल्याक पयशे. तुजो प्रश्न ते कितें म्हणटा न्ही, तुजो प्रश्न कितें आनी विचार. इतलेंच सांगपाचें आहा की एक शेड थिंगा सुण्यांक बांदूंक जाय. कित्याक आमची चडशी म्हशी कितें आसता, सुणी आमची थोडी बरी आसता, थोडी एग्रेसीव आसता. ताका लागून कंपाउंडेड एक शेड थिंगा बांदून दीत एवरी विलेजीन, जाल्यार ते केअर घेतले. श्री निलेश काब्राल, तुजो आज प्रश्न आसा. की पयलीं पंचायत आनी लोकल बॉडी जे डॉमेस्टीक कुत्रे आसता, घरचे कुत्रे आयडेंटिफाय करून स्ट्रे डॉगाचे कंपल्सरी बेल्ट घालतले विथ द टॅग, हो पोतून सिस्टम चालू करपाक जाय. इतलेंच हांव सजेशन दिता, बील कितें हाडटा तितून घाल की डॉमेस्टीक प्रायवेट कुत्रे जे आसता तांकां पयलीं कशें आसताले, डॅग घालून टॅग लायताले आनी आयडेंटिफाय जाताले. चीप बीप ते बरें आहा, ते एटलिस्ट ते चालू करपाक लायक. चीप करता म्हळ्यार खूब जालें. एटलिस्ट टॅग घालून लायसन्स दिवपाचें, लायसन्स नंबर आसतालो, टॅग आसतालो आनी ते कुत्रे आयडेंटिफाय जाताले. ते आयडेंटिफाय जाले जाल्यार ओनराची रिस्पॉन्सिबिलिटी. ज्या ओनराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तेन्ना ते मारताले. पूण आतां पेटा नंतर ते बंद केला. सो तेका स्टेरिलायझेशन मागीर कशें करतले मिनिस्टरान करचें, अशें प्रश्न ना म्हणजे काय सांगपाचें इतलेंच. करतलो काय? स्पिकर सर, जशें सजेशन बेल्टाचें दिलां, एक्चुली हो कायदो पयलीं आसलो. हांव जेन्ना सरपंच जाल्लो 1988 तेन्ना इवन सायकलीक सुद्दां लायसन पंचायतीचे काडचे पडटाले आनी ते लायसन कोणाक मेंबर उबे रावताले पळय तांकांय खबर आसना आपूण सायकल नांवार आहा म्हणून, आनी ते मागीर स्क्रुटिनाने डिस्क्वॉलिफाय जाताले. हो कायदो ऑलरेडी आसलो पूण तो आतां इम्प्लिमेंट ना. तेन्ना जेन्ना आमी आतां ही पॉलिसी करता तेन्ना वील सी हाव टू डू इट विथ द विश्वासान सगळ्यांक घेवन करपाचो. तुम्ही पळयतात GNH.